नमस्कार येवकार गोवा टुडे नितीन नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। हणजुणा बाउन्सरांक घेवन घर खाली करपाच्या प्रकरणात मुखेल सूत्रधार खोराटेक क्रायम ब्रांचीन धरलो। आतां मेरेन 4 जाणांक अटक, अपहरणाचो आरोप जोडलो। यूएस जॉब फ्रॉडाचे केशीन स्टॅनी जॉर्जाक समन्स, गोंयांत ना, बापायन घेतली नोटीस। स्टॅनीच्या वकिलाची पुलिसांक जाप, मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत रिटर्न। गोंय सावन कोल्हापूर ड्रग्सांची तस्करी करपी आंतरराज्य टोळयेक उखल्ली। 3 जाणांक अटक, 1 बायल, एकलो गोंयकार, मोटारी सयत 17 लाखांचे ड्रग्स जप्त। उत्तर गोयच्या पुलिसांची ऑनलायन फ्रॉडस्टरांचेर मोठी कारवाय। टुरिस्टांक फेक ऑनलायन रुमांच्या नावान लुटपी 3 इंटरस्टेट रॅकेटां धरली, 5 जाणांक अटक। दक्षिण गोंयांत पीडब्ल्यूडीच्या कामांनी 120 कोटींचे स्कॅम, काँग्रेसीचो आरोप। प्रधानमंत्री मोदीचे दक्षिण गोंय भेटे वेळार खंय केल्ली कामां। पोन्ने गोंया फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते देंपो फुटबॉल ग्राउंड गौंडाळे मेरेनचो रस्तो 1 वर्सा खातीर येरादारीक बंद। गौंडाळे रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे काम सुरू। आनी गोयचे शिमेर आनी दोडामार्ग तालुक्यांतल्या केर गांवांत दुर्मिळ कीटकभक्षी वनस्पती, नाव ड्रोसेरा बर्मानी। खासा रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। हणजुणा बाउन्सरांक घेवन घर खाली करपाच्या प्रकरणात जनार्दन खोराटेक क्रायम ब्रांचीन उखल्लो। ताचो अटकपूर्व जामीन कोर्टान भायर मारला। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 4 जाणांक अटक केल्या। हणजूण मायकल पिटराच्या घरांत रावपी बोनी सिनारी फॅमिलीक बाउन्सरांक घेवन भायर काडली म्हूण आरोप। आरोपींचेर अपहरणाचोय चार्ज। In the Anjuna forceful house eviction case, the crime branch has arrested the prime accused, namely Janardhan Khurate. Earlier, this case was registered by Anjuna police for criminal intimidation, theft and trespassing. But now the crime branch has added certain sections for kidnapping because the maid of that house was abducted by accused. Also, the relevant section for the robbery has been added in this case. Earlier, when this case was with Anjuna police, 3 accused security guards were arrested. But now, when the matter has been transferred to crime branch, some new sections have been added. Prime accused Janardhan Khurate has been arrested and teams have been formed to arrest more accused involved in this case. Mukesh Kumar for Prudent. अमेरिकेन जॉब फ्रॉडाचे केसींत FIR जाल्लो कॅप्टन जॉर्ज एजन्सीचो स्टॅनी जॉर्ज खंय फॉरेनांत मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत येवपाचो। वास्को पुलिसांचे समन्स ताच्या बापायन घेतले। स्टॅनी मार्चांत आयल्या उपरांत चौकशेक हाजीर जातलो म्हूण खंय ताच्या आदवोगादान पुलिशेंक सांगला। मेक्सिकोचे बॉर्डरी वेल्यान डिपोर्ट केल्ल्या 2 गोंयकारांक 18.5 लाखांची तोपी म्हूण केस। आमी जाणा 2 जण डिपोर्ट जाल्ले USAच्यान एक खंय तरी अमेरिकेन तांकां काम दिता म्हूण मेक्सिकोच्यान इलिगली व्हेल्ले आनी खंय तरी बॉर्डर क्रॉस करतना 2 जण डिपोर्ट जाले आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो। स्टुडंटान एक डिटेल ताजी एक स्टोरी केल्ली पूण आयज आमकां फुडलो अपडेट जो मेळटा जे पुलिसाची सुत्रां सांगता की सद्याक थंय जे एक कंप्लेन दिले उपरांत हे 2 भुरग्यांतलो एकटो भुरगो येवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनार ताणें कंप्लेन दिली की 18.5 लाख रुपया घेतले आनी 2 लोकांक भायर धाडटा म्हणून इल्लिगली तांकां मेक्सिको व्हेलो आनी थंयच्यान तांकां बॉर्डर क्रॉस करपाक लागली। ताज्या मागीर वास्को पुलीस स्टेशनार एक FIR लॉन्च केली कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्वीस आनी ताजो जो पात्रांव आसा स्टॅनी जॉर्ज हे भुरग्याचेर जो न्यू वाडे रावता ताजेर एक FIR रजिस्टर केल्ली आनी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्ली सेक्शन 420 ऑफ IPC आनी सेक्शन 10 and 24 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट। आतां सद्याक जे आमकां पुलिसाची सुत्रां सांगता की पुलिसांनी खंय इन्वेस्टिगेशन आपलें चालू केलां पूण जो मनीस आसा अक्यूज आसा स्टॅनी जॉर्ज हो खंय तरी गोवाचे भायर आसा आनी अशें आयकूंक येता की इज आउट ऑफ इंडिया
आता जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की पुलिसांक जेन्ना सुत्रा कडेन आमी सांगलें की हाजी इन्वेस्टिगेशन कितें जालां तर पुलिसान आमकां सांगिल्लें आसा की इन्वेस्टिगेशन चालू आसा बट ही इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन आनी वास्को पुलिसान ताका बूक केल्लो आसा. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा सुत्रां कडेन की वास्को पुलिसान खंय एक नोटीस धाडिल्ली ताका टू रिमेन इन अटेंडन्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन. खंय तरी इन्वेस्टिगेशनाक एक भागी जावपाक ताका एक नोटीस धाडिल्ली. पूण जेन्ना ते ताच्या ऑफिसान गेले ऑफिस बंद आशिल्लें आनी ताजे मागीर पुलीस खंय ताच्या घरा गेली आनी घरा वतकर खंय ती नोटीस जी आसा ताजे बापायन खंय ती नोटीस स्विकारली. पूण सद्याक खंय जेन्ना बापायन नोटीस स्विकारली पुलिसांक खंय एक एडवोकेटान रिप्लाय केल्लो आसा आनी एडवोकेटान सांगिल्लें आसा खंय जो मनीस आसा स्टॅनी ही इज आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ स्टेशन आनी ताका लागून तो अटेंडन्स तो ही कॅनॉट अटेंड दी इन्वेस्टिगेशन. आनी सद्याक खंय पुलिसाक अशें सुत्रांनी सांगलां आनी एडवोकेटान खंय अशें रिप्लाय केलां की खंय तरी मार्चाच्या फर्स्ट विकान खंय तो परतो येवपाचो आसा फ्रॉम वेरेवर ही इज गॉन आउट ऑफ गोवा. तो गोंयान येतलो इंडियन येतलो आनी ताजे मागीर खंय हाजो फुडलो तपास चालू जातलो. सद्याक खंय पुलीस वेगळे वेगळे एंगल्स ताजे प्रोब करीत आसा. सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. खंयच्यान कितले लोकांचे अशें कामां केल्या जावं कितले पयशे घेतले वेदर इट इज टेकन बाय कॅश ऑर बाय ट्रान्सफर हे सगळे तपास चालू आसा आनी वास्कोचो पुलीस फुडलो तपास करीत आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंय सावन कोल्हापूर ड्रग्सांची तस्करी करपी आंतरराज्य टोळयेक उखल्ली. अनिल नंदीवाले, मनीषा गवई आनी एडमंड दिलीप स्पेन्सर परेर म्हणटा ते तिगांक अटक केल्या. तांचे कडच्यान गुळी वखदां आनी मोटार धरून 17 लाखांचो म्हाल जप्त. जुना राजवाडा पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्याची कारवाय. धरल्या तातूंत एकलो गोंयकार. गोवा ते कोल्हापूर अशा विविध भागात अंमली पदार्थाची विक्री करपी एका 3 जणांच्या टोळीक कोल्हापूर हांगासरल्या जुना राजवाडा ह्या पोलीस स्थानकाच्या पोलिसांनी मुंबईत अटक केल्ली आसात आणि त्यांच्या कडल्यान 24 ग्राम MD पावडर, 200 ग्राम गांजा, 1 ग्राम चरस आणि 2 मोपेड व कार हेच्यासह एकूण 16 लाखाचो मुद्देमाल आसा तो जप्त केल्लो आसात. ह्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की फेब्रुवारी 7 कोल्हापूर हांगासर ह्या अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात एकट्याक अटक केली आणि तेजी चौकशी करीत असताना तिका अटक केली. तो जे अंमली पदार्थ आसा तो विक्री करपा खातीर जी अटक केलेल्या तिगांक आसा त्या तिगांका दिता अशी माहिती पोलिसांका तेणी दिली. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे. उत्तर गोंयच्या पुलिसांची ऑनलायन फ्रॉडस्टरांचेर मोठी कारवाय. टुरिस्टांक फेक ऑनलायन रुमांच्या नांवान लुटपी 3 इंटरस्टेट रॅकेटां धरली. वॉटर स्पोर्ट्साची तिकेटां विकून टुरिस्टांक लुटपी 3 जाणांक अटक. तिगूय दिल्लीचे. ऑनलायन रुमां खातीर पयशे घेवन स्कॅम करपी 2 पुलिसांनी अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत PWDच्या कामांनी 120 कोटींचे स्कॅम म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. मडगांव काँग्रेस समितीचे वांगडी आल्तिनार चीफ इंजिनियरा मेरेन पावले. पोरू दक्षिण गोंयांत प्रधानमंत्री आयिल्लो तेन्ना खंय ही 120 कोटींची विवादीत कामां केल्ली. काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो मिडिया कडेन उलयला. पयशांचो हे भाशेन गोंय करप हें सारकें आनी अनेक सांगपाचें चड म्हणजे नॉमिनेशन बेसीस जे आसा विदाउट टेंडर प्रोसेस जे काम काडटात तितून सिलेक्ट करपी कोण आमचो मडगांवचो आमदार आपयतालो हें काम तुका कित्याक तो इन्चार्ज आशिल्लो हें करप पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून हें आमी तर सहन घेवपा ना. सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन थकले. सो त्या कारणाक लागून आमी हांगा येवपा पडलें आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा बरें कित्याक हें ताजे थ्रू जाता. आमकां एक्सटेंशन दिता कित्याक एक्सटेंशन दिता कित्याक जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेन्ना तांकां लिगली खंयच होल्ड करपाक शकना. फाल सपोज कितें जालें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाक शकना ना त्या टायमार तांगे कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जातलो. पूण हांकां एक्सटेंशन दिवपाक कारण म्हणल्यार हें असले भानगड करपाक असले सगळे स्कॅम्स करपाक फ्रीली तांकां फ्री हँड दिता. टोटल 120 crores वर्थ कामां दिल्ली कळना विदाउट टेंडर विदाउट कोडल प्रोसिजर ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी तितून आमकां असले जायत मेळटा ना. मारगांव जाल्या, बेनावली जाल्या, वेली जाल्या, फातोर्डा जाल्या अशें थोडी कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर विजीट ती सुद्दां घेतल्या. कितें कितें कामां आसली ती बस स्टँड स्पॉट मिक्स घालपाचें बस स्टँड मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तें वाडोवपाचें KTC बस स्टँडार स्पॉट मिक्स मागीर हेलिपॅड म्हण एक आशिल्लो लास्ट टायम आमी हेलिपॅड काडिल्लें. आमी एक हेलिपॅडूर केन्ना दिसना तो लँड जाल्लो पार्किंग लॉटा हांगा स्टेडियमा भायल्यान तसलें जायता. सो आमी वी हॅव चॅलेंज दॅम इन आवर रिप्रेझेंटेशन.
पोन्ने गोयचे फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते गौंडाळे देंपो फुटबॉल ग्राउंडा मेरेनचो रस्तो येरादारीक बंद. गौंडाळी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे काम सुरू केल्ल्यान 25 फेब्रुवारी ते 19 जानेवारी 2026 मेरेन वर्सभर रस्तो बंद. ह्या रस्त्यान यो वच करपी ट्रॅफिक बाणस्तारी आनी खोर्ले IDC मार्गान डायवर्ट केला. तुमचे मुखार आमी एक इन्फॉर्मेशन घेता ती म्हणल्यार जो गौंडाळेच्यान जो माशेला रस्तो वयता तो फ्रॉम 25 फेब्रुवारी 2025 25 फेब्रुवारीच्यान टील 19 जानेवारी 2026 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक वर्स तो रस्तो तितको एक स्ट्रेच आसता तो बंद आसतलो. हो स्ट्रेच आसतलो तो म्हणल्यार फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर एला उडलो गोवा थंयच्यान तो डेम्पो फुटबॉल ग्राउंड आसता थंयसर रस्तो बंद आसतलो. हेजें कारण म्हणल्यार जो रेल्वे क्रॉसींग आसा तो ओवर ब्रिज जो कितलेशे टायम डिमांड आशिल्लो रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन जो खूब ट्रॅफिक जाम जाताले ते कितलेशे लोक उरताले 10 मिनटां तरी उरताले जेन्ना रेल्वे येवपा आसा कितलेशे टायम थंय रावचे पडटाले कित्याक रेल्वे क्रॉसिंगा खातीर लोक खूब टायम वेट करताले. तशेंच खूब टायम आमी थंय पळयलां की एम्बुलन्स उरताली खूब गाडी उरताली आनी तो एक मेजर रस्तो असो जाल्लो. जो लोक माशेलाच्यान वयताले तशेंच सांखळेच्यान वाळपयच्यान जे पणजे कामाक येताले ते लोक लॉंग रूट अवॉयड करपा खातीर ते रस्त्यान येताले आनी थंयचे लोकल्स आशिल्ले तशेंच जे ट्रॅवल करताले जे डिमांड आसली की थंय एक ओवरहेड ब्रिज जावचो त्या कारणान लोकांकूय वेट करचो पडनाशिल्लो आनी रेल्वे सारकी स्मूथ वयतली आयली. हे डिमांडाचेर एक काम सुरवात जातलें 19 फेब्रुवारीच्यान हो जो ओवरहेड ब्रिज आसा तेजें काम सुरवात जातलें आनी हो जो रस्तो आसतलो तितको स्ट्रेच आसतलो तो ऑलमोस्ट एका वर्सा खातीर बंद आसतलो. 25 फेब्रुवारी 2025 टील 19 जानेवारी 2026 इतके काळा खातीर रस्तो बंद आसतलो आनी ते खातीर लोकांक अल्टरनेट रस्तो आसतलो तो म्हणल्यार जी खोर्ली IDC आसता थंयच्यान रस्तो येता तो आसतलो आनी बाणस्तारीचो रस्तो आसतलो तशें येवचें पडटलें स्टुडंटां खातीर शिश्त कुंकळकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. शिवजयंतीचे कोठंबी रॅलीतले मारबडय प्रकरण मिटोवपाचे यत्न वचूंक वाट मागली म्हूण खंय रॅलीतल्या कांय जाणांनी आसोळडेच्या क्लाउडियो फर्नांडीस म्हणटा ताका मारबडय. पुलीस कंप्लेनूय जाली. मारबडय करपी मेळ्ळो तांकां खंय शिटकावणी दिवन कागाळ फाटीं घेवपाचें थारता. दुखापत वयले वयर क्लाउडियोक जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. ट्रॅफिक पुलीस राव म्हणटा रावले गेले गाडी येयली आरे आमकां वाट दी मरे म्हणून जीबीचे भुरगीं देंवन आनी म्हणजे तकले हेल्मेट आनी काळे बरो आनी कितें जालें जाल्यार धाड कितें म्हाका आमी घाल आमकां वाट दी मरे म्हणून तेल जालें मुखेल आमकां हेल्मेट काळे आनी सकयल उडयलो जीबीचे 4 जाण घेवन बडय सकयल ते होणा उडयलो 7-8 जाण सामके बुडयले आनी कोणा लेकरो नुसार उगो कोण हॉस्पिटलांत व्हरलो तुका हॉस्पिटलांत मागीर हांवें भुरग्यांक फोन मारून देवान देवटा आपयली तिने आहलो ती येवना आमगे 108 येवना मागीर ती आहलो तेंगेली तेका कोगाना हाडलो मागीर ते पयलो तेपसून मागीर मरून हाडलो. पुलीस कंप्लेन केली तुवें? पुलीस केल्या बडयना हें दुकान मुठान दाण्यान माला काही पण कितें मारलो पळय. 24 ते 28 फेब्रुवारी मजगती बार्देजांत हेडपी आनी पोशिल्ल्या सुण्यांचे वॅक्सिनेशन आनी स्टरलायझेशनाक खासा मोहीम. पशुपालन मंत्री निळखंड हळर्णकार उलयलो. शुक्राराक कोलवाळच्यान मोहीम सुरू. बंदी घाल्ल्या ब्रिडांची सुणी सोदूंक खंय गोंयांत स्पेशल ड्रायव्ह. जवळ जवळ आमके फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1500 लोक इनवॉल्ड आसतले. 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो. हो मॅसीव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले आनी हें करता आसतना
आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप, रेबीज मॅसिन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप, जेणे करून हो बेडसायडाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बऱ्याक येतलो. मजगती हणजूण आणि पणजे पिटबुल आणि रॉटविलर कुत्र्यांनी हल्ले केल्ल्याच्या केसींचे फाटभुंयेर सरकारान ह्या ब्रिडांचेर बंदी घालपाचें थारायलां म्हूण मंत्र्यान सांगलें. जांचे कडेन हे कुत्रे आसात तांणी रजिस्टर करचें पडटलें, तशेंच तांकां स्टेरलायज करचें पडटलें. ह्या सगळ्यांचें पालन जाता काय ना तें पळोवंक स्पेशल ड्रायव्ह लॉन्च करतले म्हणून मंत्र्यान सांगलें. बॅन केला कित्याक आयज 2 अंजुना केस जाली, 1 पणजे केस जाली. हे स्पेशली पिटबुल्स आनी रॉटवायलरा खातीर. आनी अशें दिसून येयलां की गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब बॅन घेतलें, पूण खंय तरी कोर्टान स्टे येयलें आनी उरलें. इन स्पायट ऑफ दॅट हे सिरियसनस कन्सिडर करून गव्हर्मेंटान कितें केलां की ह्या 2 हांकां भायरसून हाडप ना, आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप, तेंचे स्टेरलायज करप आनी तेजें ब्रिडींग करप ना, वाडोवप ना. कित्याक सेक्युरिटी पॉयंट आनी हें म्हणून जायना. तुका तें उमेद आहा बीन तर तुज्यान पोसूंक जाता. ब्रिडींग करपाची गरज ना. तूं एक हाड आनी तूं स्टेरलायज कर आनी दवर. नाही मागीर करतले, ड्रायव्ह करतले सुरू, ट्राय करतले सुरू. वी वील टेक सेन्सर. ऑलरेडी सेन्सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो केला. थोडे लिपोवन दवरले आसतले, शेवट ते भायर काडटा आसतना कळटलें. कोणी शेजाऱ्यान तर दिलें जाल्यार वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आमचे वेटरनरी डॉक्टर जावं कोण वचून ते क्लेम करतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. शिवोले हिट अँड रन केशीन थळाव्या एकल्याक बरोच मार लागला. गुडे शिवोलच्या फेर्नांडीस वाड्यार घडणूक. मर्सडिजान रस्त्यान वतल्या जुडिताक मुखले. प्रकार सीसीटीव्हीन कॅप्चर. हणजूण पुलिसेन 21 वर्साच्या संदीप सांगेलकाराक धरला. जुडिताचेर ट्रीटमेंट चल्ला. काल शिवोले हांगासर एक हिट अँड रन केस जाल्ली आसा. अजीत सांगेलकर हो फोरवर्डचो, हो तेच्या नेबराची मर्सिडीज गाडी घेवन शिवोले हांगासर भोंवतालो. शिवोले एक बायल जोडीत फेर्नांडीस ही रातची 8 सुमार वॉकिंग करताली. हेणे अजितान त्या बायलेक हीट केली आनी हो स्पॉटा वयल्यान धांवलो आनी जी बायल आहा ती सिरियसली इंजर्ड जाल्ली. थंयच्या लोकांनी तिका पयले लागच्या हॉस्पिटलान दाखल केलें. तिजे आजुनूय हॉस्पिटलान उपचार चालू आसात आनी ती सिरियसली इंजर्ड आहात. आनी काल जो जुडिताची फॅमिली मेंबर्स आहा ती अंजून पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट दिली. अंजून पुलीस ह्या हेजेर इन्वेस्टिगेशन करताले आनी जो अजीत आहा ताका परवरी वचून अंजून पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो आसा. आनी सद्या पर्यंत अजीत आनी मर्सिडीज कार आहा ती ताणें यूज केली, ती सद्या पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी अंजून पुलीस ह्या हेजेर कारवाई करता. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. गोंयचे शिमेर आणि दोडामार्ग तालुक्यातल्या केर गावांत एक दुर्मिळ कीटकभक्षी वनस्पती सापडल्या. ड्रॉसेरा बर्मानी नावाची ही वनस्पती. जाणकार सांगता ते प्रमाण ही वनस्पती दक्षिण कोकणात पावसा दिसांनी न्हयकुशीक दिसता. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरान हे वनस्पती विशीं सांगले. दोडामार्ग तालुक्यात पक्षी निरीक्षण करपाक गेल्ले कडेन पर्यावरण अभ्यासक तुषार देसाईक ही वनस्पती दिसून आयली. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयलो. ड्रॉसेरा बर्मानी ही कीटकभक्षी वनस्पती जावन आसा आनी ही वनस्पती जी आसा ही केर ह्या गांवान मेळिल्ली आसा. केर हो जो गांव आसा तो सह्याद्रीतल्या पारगडाचो जो किल्लो आसा त्याच्या पायथ्या कडेन वसलेलो हो गांव आसा तो सैमान आनी पर्यावरणान ग्रेस्त आसा. आनी सद्या हत्ती जी आसा त्या हत्तींचो राबितो ह्या परिसरान आसा. कीटकभक्षी वनस्पतीचे वैशिश्ट्य म्हणजे कितें की ह्यो वनस्पती आपले अन्न तयार करपा खातीर कीटकांक तेंचे भक्ष्य जे आसा ते करतात. आनी अशे कीटक जे आसा ह्या कीटकांक खावपी वनस्पती ज्यो आसा त्यो भारतान आमकां जवळ जवळ एक 25 ते 30 तेंच्यो प्रजाती मेळटा. आनी पुराय महाराष्ट्रान 3-4 वनस्पती ज्यो आसा ह्यो कीटकभक्षी म्हणून नोंद जाल्ली आसा. आनी तेतूंतल्यो कांय वनस्पती ज्यो आसा ह्यो आमच्या अस्तम घाटान जेका आमी सह्याद्री म्हणटा किंवा वेस्टर्न घाट म्हणटा त्या वेस्टर्न घाटान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या वाठारान पळोवपाक मेळटा. ड्रॉसेरा बर्मानी ही जी वनस्पती आसा ही वनस्पती हाच्या पयलीं डॉक्टर श्रीरंग यादव जे आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयले वनस्पती शास्त्रज्ञ आसा त्यांच्या नजरेक ती 2022 केल्लेली. एकंदर ही कीटकभक्षी वनस्पती
आमकां दाखोवन दिता की केर गांवांतलो जो वाठार आसा हो जैवीक रितीन कितलो ग्रेस्त आसा आनी अशा वनस्पतीचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर आमच्या कडेन तसो कायदो आसा, पूण इच्छाशक्ती जो मेरेन सरकार आनी स्थानीक पातळीचेर ना तो पर्यंत अशा गजालीचे संवर्धन आनी संरक्षण जावप कठीण आसता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आदलो क्रिकेटर आशिष नेहरान बेकायदेशीर बांदिल्ल्या रस्त्याचे केळशे पंचायतीन इन्स्पेक्शन केले. बोल्डर वापरून केल्ल्या रस्त्याचे नेहरान फातर काढल्यात. सरपंच डिक्सन वाज सांगता पंचायत खंय CRZक रिपोर्ट दितली. परत फुडली एक्शन म्हूण सरपंच उलोवन दाखयता. रोड विदाउट परमिशन केल्लो, सो वी आर ताका लेटर बरयल्ली तो तुवें काडचो म्हूण इलिगल केलो तो रस्तो आनी तेमी पयर आमकां बरयला लेटर तेमी आमी काडला आनी तो आमी रस्तो फातर काडले म्हूण आनी जॉब कंप्लीट केलो म्हूण. सो ताका आमगे लोकल पंच आनी सेक्रेटरी आमी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन चोवपा येयल्ले, सो तेणें काडला. सो आतां काडला तो आनी जायत काम आहा तेचें तो सद्याक फातरूय आहाय ते जायते आहाय फातर तेमी काडले ते मशिनान काडले पोतून. सो हेज प्रमाणे आमगेले आमी नेक्स्ट मिटिंगेक घातले आनी चयतले आनी CRZ बरयतले. लेट CRZ डिसायड वॉट टू डू बिकॉज रिस्टोरेशन एंड अदर थिंग्स आर पार्ट ऑफ द CRZ. सो एज फार एज पंचायत इज concern we will write to that. What they have done is ते फातर बीन काडले तेमी कितें केलें फकत रॉबल घातलें. सो रॉबल घालून तेमी तितलो केल्लो, सो ते रॉबल काडले. सो आमी तांकां कांयच दिवना आनी तांकां आमी हिंगा म्हाका रोखडें हांव चोयलो आनी हांवें सरपंचा सांगिल्लें सरपंच आमी थिंग सायटीर या आज केशे बी भाशेन आनीक आमी सायटीर येयले आनी सायटीर चोयले. सो आमी ताका रोखडें नोटीस काडलें तूं स्टॉप कर म्हणून. सो हें नोटीस काडलें आसतना देखून आमगेलें जायत जाणांचें सरपंचाचें नांव पेडार केलें, म्हजेंय नांव पेडार केलें. दुसरे सुवातेक आतां तेमी आमी तांकां नोटीस काडले तुमी ते रस्तो हो काडचो म्हूण. सो तेमी आमगे हेजे प्रमाणे काड तेमी आनी मुखार आतां आमी आमगे मिटींगेक ते कितें कोन्न करपा जाय कात करपा जाय ते ताका आमी लेटर कोन्न आपयन हाडून दोनूय पार्टींक CRZ आमी तेजे मागीर डिसिजन घेतलें. कर्नाटकांतल्यान गोंयान येवपी दुदाच्या टँकराक अकस्मात उजो. चोल्ला घाटान बेरेस्तारा दनपारा गजाल. वाळपयच्या फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटपा हाडलो. वेळार पाविल्ल्यान टँकराचें चड लुकसाण जावंक पावलें ना. आयज जवळ जवळ सकाळी 7 सुमार कर्नाटकांतल्यान गोव्यान एक दूध घेवन येवपी टँकर जेन्ना चोल्ला घाटाक पावलो तेन्ना थंयसर ते चोल्ला घाटाक ते टँकराक टायराक उजो पेटलो. जेन्ना तो टँकर चोल्ला घाटाक पावलो तेन्ना ड्रायव्हराक अशें दिसलें की टायरांतल्यान खंय तरी धुंवर भायर सरता म्हणून आनी तेणी इमिडिएटली गाडी स्टॉप केली. बट कांय वेळान तो जो धुंवर येतालो थंयसर उजो पेटलो आनी उजो पेटना फुडें जो ड्रायव्हर आसा तेणे फायर स्टेशनाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी इमिडिएटली वाळपय फायर स्टेशनान थंय टर्न आउट करून वचून ते उजो पायलयलो आनी जी टँकर आसा ती सेव केली. हे जे दूध येतालें हो टँकर जो आसलो तो लोड आसलो दुधान आनी ते दूध वाळपय एका फॅक्टरीन येतालें आनी जेन्ना आमी त्या ओनराक विचारलें तेन्ना तेणें सांगलें की जे दूध आसा टँकरान ते सगळें सेफ आसा म्हणून सांगलें आनी आतां तेणें दुसरी गाडी आपयल्या आनी ते जे टँकरांतलें दूध ते दुसऱ्या टँकरीन शिफ्ट करतलो म्हणून सांगला. बट ती टोटल लॉस जाल्या ते टायर सगळे जळ्ळे तेजे टोटल लॉस तेणी जवळ जवळ 3 ते 3.5 लाख रुपया सांगला. आनी फायर स्टेशनान ट्रक जरी सेफ केलो तरी तेंच्यांनी अजून लॉस जी आसा ती एस्टिमेट करपाचें अजून उरला म्हणून सांगल्या. बट तेंच्यांनी जवळ जवळ 20 लाखाची जी संपत्ती आसा ती सेफ केल्ली आसा. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. छत्रपती संभाजी महाराजांचेर आदारीत छावा चित्रपट गोंयांत करमुक्त. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं शिवजयंतीक घोशणा केल्या. अर्थ खात्यान हे विशीं ऑर्द जारी केल्या. 21 फेब्रुवारी ते 31 मे मेरेन हो सिनेमा गोंयांत करमुक्त. मल्टीप्लेक्स सिनेप्लेक्स थिएटरांनी तिकीट सेला प्रमाण GST भरपाचो सरकार परत दितलो. मी आजच्या या क्षणी एवढंच सांगेन की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि बऱ्याच जणांनी रिक्वेस्ट केली छावा ही मूवी ही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरती आहे आणि ती मूवी लोकांना टॅक्स फ्री करून पाहायला मिळायला पाहिजे. विशेष करून आपल्या भावी पिढीसाठी की त्यांचं चारित्र्य आणि ते धर्मवीर का होते तर त्यांना धर्मवीर फक्त आजपर्यंत हिंदुस्थानमधल्या एकाच राजाला धर्मवीर राजे म्हटलेले आहे, ते म्हणजे संभाजी राजे. संभाजी राजांना जेव्हा औरंगजेबाने पकडलं आणि त्यावेळी त्यांची एक साल काढून त्यांना मारत होते, नख काढून मारत होते, हात कापत मारत होते, पाय कापून मारत होते, शेवटी त्यांची जीभ कापली. त्या अगोदर म्हणजे हा 21 दिवस असा प्रकार चालला होता आणि या दिवसामध्ये
प्रत्येक वेळी त्यांना सांगत होते आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडतो, फक्त एकच करा की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा, की तुम्ही तुमचं धर्म परिवर्तन करा. आणि शेवटपर्यंत ह्या माणसाने सांगितलं जीव गेला तर 72, पण मी धर्म परिवर्तन कधी करणार नाही. ही छत्रपती संभाजी महाराजांची वाणी होती. म्हणून आपल्या धर्मासाठी जगणं कसं हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आणि आपल्या धर्मासाठी वेळ आला तर मरणं कसं हे धर्मवीर संभाजी राजाने शिकवलं. हे आहे धर्मवीर संभाजी राजांची कहाणी. म्हणून हा छावा फिल्म उद्यापासून गोमंतकातील लोकांना टॅक्स फ्री पासून पाहायला मिळेल याची घोषणा आजच्या या बिजोलीच्या पदस्पर्श पावन झालेल्या भूमीमध्ये करताना मलाही आनंद वाटतो. सरकारान छावा मुवी वेलो GST कर माफ केला. हाचो लोकांक कितलो फायदो जातलो पळयात. मुवीचेर सध्या 28% GST लागू आसा. गोय सरकारान आपलो स्टेट कंपोनंट म्हणजे 14% GST माफ केला. ताचो हिशोब केल्यार 200 रुपयांच्या तिकेटीचेर 21 रुपया फायदो, 300 रुपयाच्या तिकेटीचेर 32 रुपया फायदो, जाल्यार प्रायम टायमार आसता त्या 400 रुपयांच्या तिकेटीचेर 44 रुपया फायदो लोकांक जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.